Bałbójni, ami sokli, lewoci mogal burki. Bałbójni, ami sokli, lewoci mogal burki. Amcha bapan amka apoya, apya mogan amka ektailya. Apna soshi amka dovolya, apya gopan amka bengolya. Bałbójni, ami sokli, devachi mogal durgi. Bałbójni, ami sokli, devachi mogal durgi. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. मोगाळ बाफा भयणो, आयज जेजूच्या कुडी रोगताची आमी दोबाची परब समरमता. ही परब आमी अनेक फावट समरमता, पूण निमाण्या सुमानाक, निमाण्या ब्रेस्तारा दिसाक, पूण तो प्राचीत काळांक चडशी पडटा. देखून आयज आमी ही दोबाजान आनी व्हडे खुशालकायेन ह्याय काळार ही परब समरमता. जेजू आपलेंच मांस आनी रगत आमकां दिता आनी मिसाचे भेटेंतल्यान हें आमकां फावो जाता. येदो व्हडलो उपकार आयज आमी ओळखून घेवया. हे मिसाचे भेटेन जेजू खरेपणी हाजीर आसा हें ओळखून घेवंक, हें सोत मानून घेवंक आनी परब आमकां फावो ते परी आमी करूंक आमकां ह्या मिसान देवाची कृपा मागुया. आनी हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमचीं पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाफा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केलां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसत बायगेवन सदांच आंकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाफा भयणो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कोर, सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकलूत कोर. सुम्या काकूत कोर. हे व्हड दोबाजी परबेक आमी देवाची तुस्त गावन सगळी महिमा म्हणया. महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सर्वेस्परा देवा सुर्गींच्या राया, सर पदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिनवासता. तुज्या तोरवैभव पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा, देवाची शेली, तूं संवसाराचें पाप काडटाय, आमची काकलूत कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणें आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाची मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं बोवीक, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. ह्या वेळार आमकां जाय तें आमी मागुया. भोव करून ह्या दिसांनी ही पिडा आमच्या गोंयांतूय आयल्या. हे पिडेक बेगीनचे बेगीन इलाज मेळूंक तेच भशेन आमचे दोतोर नर्सी वावर करतात, तांचे पासत आमी मागुया. आनी आमकांय देवान सगल्यांक राखूंक ह्या मिसांत आमी मागुया. सोम्या जेजू क्रिस्ता, आमच्या सर्वंडारा
तुज्या कोश्टा मरणाच्या उगडासाक हो अजापाचो संस्कार तुवें आमकां मोगान घडोवन दवरलाय. ह्या तुज्या मासा रोगताच्या योजना जेवणाची तान आनी भूक आमच्या काळजांनी वाडय आनी अशें तुजे सोडवणेचो फळ आमकां भरपूर मेळूं आनी तुज्या जिवान आनी मोगान आमी ओदीक ओदीक बरो. हें तुज्या नांवान आमी तुजे लागीं मागता जेजू, जो बापा सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. दुसरे सुमृतीच्या पुस्तका वेले वाचप. पोरजे कोडे उलोवन मोइजेसान म्हळें, तुमी खालतीकाय बगूंक, तुमची परिक्षा करूंक आनी तुमच्या काळजांत कितें आसा तें ओळखून घेवंक आनी तुमी ताच्यो आज्ञा सांबाळटात की ना तें पळोवंक. सर्वेस्परा तुमच्या देवान कशे भाशेन 40 वर्सां तुमकां ओरोण्यांत राखलीं तांचो उगडास करात. ताणें तुमकां खालती केलीं, तुमकां भूक लागूंशी केली आनी मान्ना दिवन तुमकां पोसलीं. हो मान्ना कितें तें तुमी ना म्हूण तुमचे पुर्वज लेगून नकळो आसल्यात. मनीस उंड्यानूच न्हय तर सर्वेस्पराच्या तोंडांतलें भायर सरता त्या सगटा वरवीं जियेता म्हूण दाखोवंक अशें ताणें केलें. इजिप्ताच्या देसांतलीं गुलामपणांच्या घरांतलीं तुमकां भायर काडलीं ते सर्वेस्परा तुमच्या देवाक विसरूं नाकात. उज्याच्या सोरपांनी आनी विचवांनी भरलेल्या ह्या विस्तार्दीक आनी भिरांकूळ ओरोणांतल्यान ताणें तुमकां चलयलीं. उदकाक सोरांटल्या जाग्यार घटमोर खोडपांतले ताणें तुमकां उदक काडून दिलें. हे ओरोण्यांत ताणें तुमकां मान्ना दिवन पोसलीं. हो मान्ना कितें तें तुमचे पोर्वज लेगून नोको आसले. देवाचें उतर. देवाचे बोडकार. जबाब आमचो हे देवाच्या उतराक सर्वेस्पराची वाकाणणी कोर जेरुजाल्या. सर्वेस्पराची वाकाणणी कोर जेरुजाल्या. सर्वेस्पराची वाकाणणी कोर जेरुजाल्या. सियोना तुज्या देवाची स्तुती कोर. ताणें तुज्या दारवंट्यांचे आडाबे घट केल्यात आनी तुजे भितर रावतल्यांत तुज्या भुरग्यांक सुदैव केल्यात. सर्वेस्पराची वाकाणणी कोर जेरुजाल्या. तुज्या सिमा भितर ताणें तुका दिल्या सवस्काय आनी पुश्ट गोन दिवन तो तुका दादोशी करता. संवसाराचेर तो आपलें उतर पाठयता. सुडसुडीत ताचो शब्द परगळ जाता. सर्वेस्पराची वाकाणणी कोर जेरुजाल्या. जाकोबाक तो आपलें उतर कळीत करता. इस्रायलाक तो आपलें उतर आपले कायदे आनी आज्ञा शिकयता. दुसऱ्या खंयच्याच राष्ट्राक ताणें अशें करूंक ना. आपले नेम कायदे तांकां उक्ते करूंक नात. सर्वेस्पराची वाकाणणी कोर जेरुजाल्या. भागीवंत पावलून कोरीतकारांक बरयलेले पयले चिटीवेलें वाचप. बाबा भयणानो, आमी आशिर्वाद घालता तें आशिर्वादाचें पिवण पात्र क्रिस्ताच्या रोगताक कोडे आमचो संबंद करता न्हय आनी आमी मोडटा तो उंडो क्रिस्ताचे कुडीक लागीं आमचे संबंद करता न्हय. एकूच उंडो देखून आमी जोरूय जायतीं जाणां तरूय
एकूच कूड जाता कित्याक आमी सगलीं त्या एकाच उंड्यांत वांटो घेता. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड कर. सगलीं उबी रावया. सर्वेस्पराक जय जय. जेजू म्हणटा, हांव स्वर्गार तावन देंवलोलो जिवो उंडो. जो कोण हो उंडो खाता तो सासणाक जिवो आसतलो. सर्वेस्पराक जय. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जुआवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून उरपोजीक म्हळें, हांव स्वर्गार धांवन देंवलोलो जिवो उंडो. वो उंडो खाता तो सासणाक जिवो आसतलो. आनी संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव उंडो दितलो तो म्हजेंच मास. तेन्ना जुदेवा मदें वाद विवाद जालो. ती एकामेकाक म्हणूंक लागलीं, आरे वो आनीक आमकां आपलें मास खावंक कसो दितलो रे. देखून जेजून तांकां म्हळें, हांव तुमकां सोत सांगतां, तुमी मनशाच्या पुताचें मास केल्या बगोर आनी ताचें रोगोत पियेल्या शिवाय तुमचें सोवें जिवीत आसचें ना. जो म्हजें मास खाता आनी म्हजें रोगोत पियेता ताची सोवें सासणाचें जिवीत आसा. आनी ताका निमाण्या दिसा हांव पुनर्जिवंत करतलों. कित्याक म्हजें मास खरें खाण आनी म्हजें रोगोत खरें पिवण. म्हजें मास खाता आनी म्हजें रोगोत पियेता तो म्हजे सोवें रावता आनी हांव ताचे सोवें रावतां. जसो जिव्या बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवीं हांव जिवो आसां, तसोच म्हाका खाता तो म्हजे वरवीं जिवो आसतलो. हो स्वर्गार थावन देंवलोलो उंडो तुमच्या पुर्विल्ल्यांनी मान्ना खेलो आनी तोरी ती मरून गेली. तशें हें न्हय, वो उंडो खाता तो सासणाक जिवो आसतलो. हें तुमी काफरनामांत शिकयतना देवस्थानांत ताणें म्हणलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्त. मोगाच्या भावा भयणांनो, जेजून शिसां बरोबर पास्काचें जेवण केलें. तें ताचें निमाणें जेवण जालें. मुंडो आनी सोरो घेवन देवाक भेटून ताणें म्हणलें, हें खायात पियेयात तुमचे पासत. हें म्हज्या उगडासाक करात. हें म्हज्या उगडासाक करात. ह्या पवित्र आनी भावार्थान भरलेल्या उगडासाची परब आमी आज करता अशें म्हणल्यार चुकीचें जावचें ना. भोव पवित्र संस्कार, जेजूची भोव पवित्र कूड आनी रोगोत, सांतिज्म साक्रामेंताची परब आमी समोरुमता तेन्ना मिसाचे भेटेंत जेजून आपल्या जिविताचें दान केलां. न्हयच ताचो उगडास, पूण आमचे मदें नव्यान ही घडणी जिवी जाता. आदल्या कोरारांत देवाची पोरजा तिचे मागणें चडशे फावटी जाता, देवा उगडास दवर तुवें सांगलाय ताचो. तुवें आमकां भासावणी दिल्ली, ती भासावणी तुवें पाळूंक जाय. आनी पोत्तून पोत्तून ही पोरजा देवाक उगडास कोत्ता.
देवान तांकां मागता तितलें दिलें, पूण पोत्तून त्रास कोश्ट दूख येयलो तेन्ना पोत्तून ती पोरजां देवाक उगडास कोत्ता. जे भाशेन आदीं तुवें आमकां बरें केलां पावलाय ते भाशेन आतांय कोर, आनी असो सदांच उगडास देवान हे पोरजेचो करूंक जाय आपल्या उतरांचो, अशें म्हणून आमकां मेळटा. पूण मनीस कितें करता काय? मनीस देवाक भासावणी दिता, ताचो उगडास कोत्ता केन्ना तरी, हो ती भासावणी पाळटा जी देवाक दिल्या पळय ती. आपणाक मेळ्ळें म्हणटूच हो मनीस देवाक पर्यान विसरता. मोइसेस पयल्या वाचपांत आमकां मेळटा, पोरजेक पोत्तून उगडास करता. तुमकां खबर ना देवान तुमकां कितलें बरें केलां पळय तें. ओरण्यांतल्यान तुमकां हाडलीं, तुमकां भूक लागलोली तेन्ना तुमी देवाक उलो मारलो, देवाचेर भावार्थ विस्वास दवरचो पडलो, देवाच्या उतराचेर भावार्थ विस्वास दवरचो पडलो, आनी देवाची उतर कोरणी जाली आनी देवान स्वर्गार थावन मान्ना दिलो, स्वर्गीचो उंडो तुमकां दिलो. त्या भायर देवान कितलें तुमचे पासत केलां ताचो तुमी उगडास करात, अशें म्हूण मोइसेस तांकां सांगता. आतां तुमचे कडेन सगळें आसा, देवाक विसरो नाकात, नाजाल्यार मागीर देवूच ना अशें धोरण घेवन तुमी जियेतल्यात. आयच्या शुभ वर्तमानांत भाग घेवन जुवांव मान्ना स्वर्गीचो उंडो ही खुणां मोतीन घेवन आतां जेजूक दाखयता. देवाचो पूत मनीस जालो आनी हो मनीस आतां आपलें मांस आनी आपलें रगत दिवन खुद देवाचो पूत हे स्वर्गीचें जेवण आपले पोरजेक फावो करता. जेजू शिसांक सांगता, म्हजें मांस म्हजें रगत तुमचे पासत हांव तें दितां. थोड्या लोकांक तें समजना. मांस खावप, रगत पिवप हें जुदेव लोकांचे मतीन वचना. कित्याक रगत म्हणल्यार जिवाची खुणां. मांसान आसलेलें रगत खावप म्हणल्यार जीव काडप जुदेव लोकांचे मती प्रमाणे. ह्या खातीर रगत मांस खावप पिवप तांकां तें समजना. तांकां आगोड लागता, ते घुस्पतात, ते चिंतूंक पडटात, तांकां बरें लागना तें. पूण जेजू फाटीं फुडें सरना, सरळ सांगता, म्हजें मांस तुमी केल्या बगर, म्हजें रगत तुमी पियेल्या बगर तुमकां जिवीत मेळचें ना. आनी जेजू कालवार दोंगरार थावन आपल्या जिविताचें दान करता. आनी ही भेट दर दिसा आमी इगोजेंत आल्तराचेर संभ्रमता. ही मिसाची भेट आमकां देवाचें व्हडांतलें व्हड देणें. जी कोरणी निमाण्या जेवणार जेजून शिसां बरोबर केली, ती कोरणी आमचे मदें आमी उगडास करता. न्हूच उगडास, पूण आमी भावार्थी देखून नव्यान आमचे मदें ही कोरणी, ही गोडणी जिवी जाता. भावा भयणांनो, आमकां जेवणाचो उगडास करपाक चडशी गरज पडना. कित्याक आमची कूड आपशींच आपणाक भूक लागली म्हणटूच आमकां उगडास कोत्ता आमी जेवंक जाय म्हणून. पूण जेजूक तर आमी शेवतल्यो जाल्यार
आमकां उगडास करचो पडटलो. आमकांच सांगचें पडटलें आमी जेजूक शेवूंक. आनी ह्या खातीर आमकां व्हडांतले व्हड देणें मिसाची भेट दर दिसा आमकां फोव जाता. दर आयतारा ही भेटेंत आमी वांटो घेता आनी ही घडणी आमचे मदें जिवीक जावन ती घडणेंत वांटो घेवन जेजूचें मांस आनी रगत पावाडटान आमी शेवता आनी आमी घट जाता. आनी जेजूक शेवल्या उपरांत आमची ओत्मीक भूक, आमची ओत्मीक तान मोडटा. आमी जेजूंत एक जाता. जे भाशेन दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलां, आमकां सांगलां की ओत्म्या वरवीं आमकां हो संस्कारलो उंडो आमी शेवता तेन्ना आमी जेजूक एक जाता म्हणून. आमी खंय आसूं, कितलीं पयस आसूं, जेन्ना आमी भावार्थान जेजूचें मांस रगत शेवता तेन्ना सगळीं आमी भाव भयणां एक जाता. मिसाची भेट आमकां सगल्यांक एकठांय करता. मिसाची भेटींतल्यान आमी सगळीं जेजूक, जिवे देवाक आमी वळखता, आमी ताचें आयकता, ताचे कडल्यान शिकता, आमी ताचो मोग समरुमता, ताका शिवता आनी आमच्या जिवितांत जेजूक आमी मोगाचे कोन्यांनी ही संभ्रमणी करता. मोगाच्या भाव भयणांनो, आयची परब आमकां भोव म्हत्वाची परब. ओदी करून ह्या काळार, ह्या दिसांनी जेन्ना मिसाची भेटींत वांटो घेवंक आमकां मेळना हे पिडेक लागून, तेन्ना आमच्यांनी आमकांच उगडास करूं येता. भगीव थोमास ताणें ताका म्हणलेलें, तूं पळयताय देखून तूं सुभागी, पळयनासतना विस्वास दवरतात ती अदीक सुभागी. आनी आमी जेन्ना आमकां मिसाची भेटींत वांटो घेवंक मेळना, पूण तरी आसतना आमी अखोण भावार्थी जावन आमच्या कुटुंबाच्या वांगडा आमच्या घरांत थावन ही मिसाची भेट पळोवंक, भावार्थान तितून वांटो घेवंक आनी भक्तीपणान ओत्मीक कोमयां घेवंक आमकां मेळटा, तेन्ना आमी ही भावार्थाची खोर्नी कशी करून आमचो भावार्थ आमी जिवो दवरुया, घोट दवरुया आनी जेजूक आमी चिकटून रावुया. मिसाचे भेटीचो मोग आमच्या काळजांनी मनान सदांच आसूंक. मिसाचे भेटेंत जेजू आपल्या जिविताचें दान करता तें आमी ताचे भाशेन आमकांय म्हणून आमच्या भाव भयणांक आमच्या जिविताचें दान करूंक आमकां शिकय म्हूण मागुया. भोव पवित्र संस्कार, हें पवित्र जेवण आमकां पवित्र करूं. सगळीं उबी रावया आनी ह्या वेळार आमचो भावार्थ आनी एक पावटी आमी उच्चारुया. सत मानता देवा, सर पदवेदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीचेर असणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी सांबाळलो, आंकवार मरितायन जल्मलो, पोसपला काल ताणें सोंसलें, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका नेगी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सर्पविदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तुयतान जिवे आनी मेल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्ताचो एकतार, पातकाचें भोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासनाचें जिवीत. आमेन. सगल्या भावार्थान आनी देवाचेर खोल विस्वास दवरून
आमची कांय मागणी आतां आमी बापा मुखार घालुया. आमचो जबाब जावं दी. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता हांव तुका. भोव पवित्र सभेच्या वडिलांनी जेजून दिल्ल्या ह्या संस्काराचो अदीक आनी अदीक मोग करूंक आनी हीच सोम्याची कुडीची रूच आनी गोडसाण आपल्या देखीवन जिविता वरवीं आपल्या परजेच्या जिवितांत किल्लावन हाडूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जबाब जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता हांव तुका. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी परजे मदें उपरासलेलो तरेकवार वेगळोचार आसा तो नपयत करूंक आनी शांती एकवट हाडटा तसले उपाय घेवंक तांकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड आनी स्फूर्ती मागुया. जबाब जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता हांव तुका. म्हजें मांस खातात आनी म्हजें रगत पियेतात ती म्हजे सवें जियेतात आनी हांव तांचे सवें जियेतां. ही जेजूची उतरां मनान दवरून आनी आमी सगल्यांनी सदांच जेजू सवें रिगून जिवंक आनी ताच्या गोठायेन बरो वावर करूंक बरीं फळां उत्पन्न करूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता हांव तुका. उंडो खातात ती सासणाक जिवी आसतली. ह्या जेजूच्या उतरांचेर बाबार्थ आनी बोरवासो दवरून सोंपून गेल्ल्या आमच्या भावा भयणीक भोव करून हे पिडेक लागून सोंपून गेल्ल्या आमच्या भावा भयणीक तें जेजून बासायल्लें सासणीक जिवीत फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता हांव तुका. ह्या वेळार आमची खासगी मागणी आमी जेजू मुखार उबारया. सर्गेच्या मोगाळ बापा आमच्या मनांत काळजांत आसात ती सगळी मागणी आमी तुज्या हातांत घालतात. ह्या भोव आगोड वेळार तूं आमचो सांगात जाव. तुज्या पुताची कुडी रोगताची भोक्ती आमी आमच्या काळजांत अदीक अदीक वाडय आनी आमकां सदांच सर्व सुरक्षीत राखून दवर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. त्याच सोम्य आमच्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. Amchi kalsa tu kasai kushen popun dita tuka Amchi kalsa ubata tuja moka kaundeta Amchi kalsa ubata तुझ्या मोगा कांदेता आशा आमच्या काळजाची तुका सायपाक खोशी लागली तुशीच तुझ्या मोगाची आमचे भितर आशा वाडली. म्हज्या बाबा भयणो हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांत बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे सभेच्या आदावा सर्वेस्वर मानून घेवं. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुज्या पुताची आज्ञा पाळून ह्यो एकवटाच्यो आनी शांतीच्यो खुणां गोवाचो उंडो आनी दाकाचो सोरो आमी तुका वोपून दिता. जशें जायत्या कोण्याचो एक उंडो आनी जायत्या दाकांचो एकूच सोरो आमी करून घेता तशेंच तीच जेजूची कूड आनी रगत आमी आनी आमा समेस्ताचो शांती आनी मोगान सपून एकवट जाय सकोर.
क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सोवे आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्परातायन भरता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळ्यान सरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सासनाक तो आमचो खरो यादनीक. निरंतरी भेटोवचो हो योद्न ताणें घडून दवरलो आनी आमची सोडवण जोडचे खातीर आपुणूच पयलो बोली जावन तुका ताणें भेटवणी केली आनी आपल्या उगडासाक आमी ही भेटवणी करची म्हूण ताणें आमकां आज्ञा दिली. आमचे पासत बोली जावन भेटयलोली ताची कूड शेवून आमकां गोठाय मेळटा आनी आमचे पासत वारयलोले ताचें रगत पिवन आमी निर्मळ जाता. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पोर तूं. सर्ग आनी संवसार बोल्ला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराची नांवी येता ताका सोय. उंच सर्गी तुका. सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुरो जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमां समेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबा, फिलीप नेरी आमच्या बिस्म साहेबा आनी सगळ्या यज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बोरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरी देवाची माये सांगाती, बागेवन जुजे तिचो पोती, बागेवंत धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. आमच्या सर्वंडराची आज्ञा मनान धरून
ताणें शिकयलोलें प्रार्थन आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी. आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां तारणेन पडूं दिवं नाका. वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशेन उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आघातांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जे आतां राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटली आमची कबूल कोर. देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटली आमची कबूल कोर. देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटली आमकां शांती दी. होच तो जेजू आपली कूड आनी रगत आमकां वांटून दिता आनी अखेरीत संस्कारांत तो आमकां आत्मीक पोसण जाता. हे जेजूक आमी शेवता आनी ताच्या कुडी रगताची अदीक मोगान आमी वाडटा. ते आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितरचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Jesuyo tuyo, Baba boynik pedukyo, Kazantam charamukyo, Jivitam che putukyo, Gotai tu jivitu di, Busmonam kahatuchi, Sotos tu soam kadi, Pavotitli bolaki, Gotai tu jivitu di, Busmonam kahatuchi, Sotos tu soam kadi, Pavotitli bolaki. प्रार्थुया. बापा, सासनाक तुज्या देवीक सुखांत वांटो घेवंक तूं आमकां आपयताय. तो दीस पावसोर मोयपासान तुज्या भुरग्यांक हे वेदी भोंवतणी एकठांय करून
तुज्या उतरा भोवत्या सुखाची सुफळकुणां जेजूची ओमोळी कूड आनी रोगत तूं आमकां दिताय. दिनवाशी काळजान ह्या मोगाच्या जेवणांत वांटो घेतिल्ली आम्हा समेस्तांक तुवें बसयल्ल्या सासणीक आनंदाच्या जेवणाक पावय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Kushal sodan sami boche, kushal dados sami rauche, moga chivit te kuspore, babuena chivit te kore. Kushal sodan sami boche, kushal dados sami rauche, moga chivit te kuspore. Babuina civite core, amci casa cucinadar, mitolaune bore udgar, amco bapui asa sorgar, amce tosu, amce bandar, kushal sodan sami bonche. Kushal dadus sami rauche, moga civit e cuspore, babuina civit e core. Kushal sodan sami bonche, kushal dadus sami rauche, moga civit e cuspore, babuina civit e core.